वास्कोचो गोंयचो जायतो लोक हे ट्रेनीन आयज वालांकनी गेला. हांव हें मागता की आयज ह्या वालांकनी ह्या सायबिणीचे हे तर गेले जाल्यार वालांकनी ते लोक आमचे भाव भयणां बरी भाशेन पावचे आनी बरे भाशेन पावोन जे तेंचे कितें एक विचार आहाय, तेंचे कितें नोवेनाक आयकोपाचें आहाय वो नोवेनां वचपाचें आहाय, हें सगळें तेणें देवान तांकां बरे भाशेन करपाक कृपा दिवची. कित्याक आनी तेच भाशेन परत ती आपल्या गांवघराक परत बरे भाशेन पावची. सो हेच भाशेन आमच्या गव्हर्मेंटांनी एक वालांकनी थिंगा वचोन कितेंय तरी एक रूम म्हणजे बरे पिल्ग्रिम बरे एक थिंगा कितें बांदचें आनी जो डिस्कावंटेड रेटाचेर थिंगा दिवचें. कित्याक लोक जेन्ना पावनाय रूम पावनाय तेन्ना चर्चीचे जे रूम तांकां मेळनाय तेन्ना लोक प्रायवेट हॉटेलांचेर वयता आनी हॉटेलांत जायते बिजनेस हिंगा करता. ताका लागून हे गोवा गव्हर्मेंटान आमचें चिंतूंक जाय, पावल एक मारूंक जाय जी वालांकनी कितेंय तरी करून दवरपाक आमच्या गोंयच्या लोकांक थिंगा वयता ते भाशेन बरे भाशेन रावपाक. has introduced 3 trains to Valankanni in connection with the feast there. Today, the first train left at 11:20 hours with around 1,300 passengers. The train was full to the capacity. And one more train, the regular train also left for Valankanni today at 9 o'clock. How much there were, sir, passenger money? That train also was full to the capacity.